आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, या जयंतीच्या निमित्तान आज आम्ही हांगा सगळे जमल्या आणि तेंचे जे पयलीं आमचे लॉ अँड जस्टीस मिनिस्टर ते आशिल्ले आणि त्यांनी जे कॉन्स्टिट्यूशन जे ड्राफ्ट केलो आणि ते कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां सगळ्याक रायट दिले आणि आमकां वोटींग रायट एक पयलो मेळ आमकां वोटींग रायट, तातूंत आमी जाय तशें सरकार निवडपाक शकता आणि त्यांनी त्यांचे सदांच आशिल्लें की सगळ्याक बरोबर घेवन फुडें वचचें हें तेंचे तशें तेंचे हें धोरण आशिल्लें आणि त्यांनी म्हाका त्यांनी जे आमचे कॉलेज हांगा मुंबय युनिवर्सिटीच्यान त्यांनी ग्रॅज्युएशन केलें, तशेंच ते कोलंबिया युनिवर्सिटीन त्यांनी MA BA करून फुडें ते लॉयर जाले, ते रायटर आशिल्ले आणि बऱ्यापैकी पॉलिटिशियन आशिल्ले. सो तेंचे विचार आतां फुडल्या पिळगी जी आमची आसा, यूथ आसा, त्यांनी तेंचे जे विचार फुडें व्हरपाक जाय. पूण हांव सगळ्याक मागता की तेंचे जे सदांच त्यांनी जे कॉन्स्टिट्यूशनाक जेणे आपले ड्राफ्ट केले कॉन्स्टिट्यूशन, तातूंत आमकां खूब फायदो जालो. तातूंत आमी सगळे समाजाचे लोक, सगळे धर्माचे लोक एकजुटीन आमी फुडें वता. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि ह्या जयंती दिसा तांकां विनम्र अभिवादन करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो आज आमकां मतदानाचो हक्क दिलो, जे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स ते आज आमकां तांकांच लागून मेळ्ळे आणि एक देशाचे एक स्वाभिमानी अशे ते लोकनेते म्हणले जाता. कित्याक तेंची चळवळ जी आशिल्ली ते गोरगरिबांक फुडें व्हरपाची तेंचे सदांच एक हें आशिल्लें की लोक बरे शिक्षीत जावचे, लोक स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन आपूण फुडें सरचो, हे सदांच तांचो उद्देश आशिल्लो. आणि तेंची जी चळवळ आशिल्ली की सगळ्याक बरोबर घेवन वचोन सगळ्याक खंयच्याच एका जातीचें अशें हें नाशिल्लें तांकां की सगळे जाती धर्माचे सगळ्यांक घेवन बरोबर घेवन वचचे फुडें अशें नेतो आमचो जावन गेलो. आणि आज आमचो तेजो आदर दवरून आमी आयची पिढी जी आसा ती युवा पिढी जावं बाकीच्या सगळ्या लोकांनी तांचो आदर घेवन फुडें वचपाची गरज आसा आणि आयच्या दिसा परत दिता तांकां विनम्र अभिवादन करता. शुभेच्छा दिता. तशेंच बाबासाहेब आंबेडकर हांचो जन्म 1859 मोमो ह्या गांवांत मध्य प्रदेशांत जालो. तेंच्यांनी कठीण परिस्थितीन आपलें उच्च शिक्षण पूर्ण केलें. तशेंच आज आमकां डेमोक्रेसीन उलोवपाचो एक अधिकार आसा. आज जो आमकां अधिकार मेळ्ळा तो आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान मेळिल्लो आसा. तेंच्यांनी आज तांकां संविधानाचो शिल्पकार म्हणून आमी वळखतात. तेंच्यांनी आपल्या उच्च शिक्षणाच्या बळाचेर समाजाक जो अन्याय जातालो आनी जो समाजान भेदभाव आशिल्लो तो सगळ्याक प्रत्येक नागरिकाक एक समान हक्क आनी कायदो मेळचो म्हणून तेंच्यांनी मोठो लढा दिलो. आनी आज प्रत्येकान तांचे विचाराचेर आमी सगळ्यांनी मुखार वचपाक जाय. धर्माचे जातीचो भेदभाव न करता मुखार वचून आमी आमचो देश सुद्दां मुखार व्हरपाक जाय. इतकेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द करता.